देव बोडगेश्वराक नमस्कार करून तसेच काप्रेश्वर भक्त त्याच बोडगेश्वर भक्त सगळे आयज जी 21 तारखेक जी काप्रेश्वर देवाची स्थापना पुनर्स्थापना जावपाची आहा ते स्थापनेक सगळ्यांक आमंत्रीत आयज आमी मुर्ती घेवन येयलेले आहा। ती मुर्ती आमी सगळ्या स्थळांत जितले स्थळ आमकां गावता देवांचे जे राखणदाराचे स्थळ गावता ते स्थायीक देवांचे स्थळ गावता ते स्थळांसून आमी व्हिडिओ दवरून थंय पांय पडोवन जी मुर्ती हाडलेली आहा ती मुर्ती आमी वडा कडेन म्हणजे मुळगांव थंयसून सुरवात जाल्या आनी आतां वडा कडेन मदीं सगळे देवी देवता आहा राखण देवता बोडगेश्वर महाराज आहा आतां वेताळा कडेन वयपाचें आहा जे आनी तेच्या उपरांत चावडेश्वर वेताळ आहा दत्त महाराज आहा आमी फुडें वाटचाल चालू आहा देवाची मुर्ती घेवन बोडगेश्वरा कडेन येवपाचें एकूच मोठें कारण की आमी बोडगेश्वरा कडेन जेन्ना मुर्ती तुमकां खबर आहा विटंबना जाल्ली मुर्ती काडली गेली आनी त्या टायमार आमी सगळे भावीक आसले जे कमिटी आसले गांवचे फुडारी आसले जे गांवांत देवाक मानपी लोक आसले काप्रेश्वराक ते सगळे आमी जमले आनी देवा कडेन बोडगेश्वराच्या चरणा कडेन येयले आनी सांगणें केलें की देवा जर आमकां जी पुजा येता श्रावणी ती श्रावणी पुजा येवच्या पयलीं श्रावणी पुजा सत्यनारायण पुजा देवाच्या चरणा कडेन एक रूप आहा त्या रुपा कडेन रूप काडलेलें आहा ते रूप तर उबें जालें चरणी तेजे पुजा घालतले आनी आमी सांगणें केलें गाराणें घातले सगळे एक येयल्ले 70-80 लोक आनी गाराणें घातलें आनी त्या निमतान आयज गाराणें घातल्या निमतान आयज आमी मुर्ती रेडी केल्लेल्या स्थापनेक आनी ती मुर्ती सांगले प्रमाणे नवसा प्रमाणे तेच्या चरणा कडेन आमी हाडलेली आहा।